ऑफ रोड आणि वायडनिंग ऑफ रोड घेता आसतना आमचे प्लॅनिंग आशिल्लें की ते 30 जूना पयलीं काबार जातले पूण जेन्ना आमी एक्सप्लोरियल 15 दीस पयलोच पावस जालो ताच्या खातीर मातशें आमचें प्लॅनिंग काहीतरी फेल जालें म्हणून आतां तो रस्तो सगळो रेडी आसा इलेक्ट्रीक केबल्स बी आमी सगळ्यो काडिल्ल्यो आसा आनी आतां रस्तो बरो जाला आतां हांवें ताका डायरेक्शन दिल्या की आतां आमचो सप्ता येता सो सप्ता पयलीं हे सगळे रस्ते तेजे खड्डे पडल्या ह्या स्क्वेराच्यो आनी हाच्या भायरूय बी हाजो एई आसा पूण आमचो PWDचो सो तांकांय आपूण सप्ता पयलीं खंय खंय खड्डे पडल्या तितले पॅचअप करा खंय खंय रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड्स जावपाचें आसा तेय बी रिइन्स्टेट करा आनी सप्ता पयलीं लोकांक असुविधा जावची न्ही अशें आमी पळयतात आनी त्या खातीर हाजें जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतिल्लें ताच्या भायरूय बी तानिया कडेन आमचें सिवरेजीचें काम चालू आसा आनी थंय बी खुबशे कडेन खड्डे पडिल्ले आमकां दिसले ह्या रोडार खड्डे पडिल्ले आमकां दिसता लोकां कडेन हांव खरेंच सॉरी म्हणटा की तुमकां हो सगळो त्रास हें करचो पडटा पूण रोखडेंच जाता तितले बेगीन म्हणजे आज ते हांवें ताका नाल्यार बाय दीस वीक ऑर मॅक्सिमम बाय मंडे हें सगळें कामां स्टार्ट करा म्हणून जेणे करून लोकांक त्रास जावचो न्ही इवन पावसान जावचो न्ही असो आमी मॅक्सिमम पळयता मागीर जर पावस येतकूच आमी रोखडेंच हॉट मिक्सिंग करतले ताजो प्रॉब्लेमूच ना हाजो हॉट मिक्सिंग बी सगळो पास जालो आमच्यान हिरालाल पर्यंत वयर मरणा पर्यंत तोय रस्तो पास जाला आमचे सगळे पावसान मातशे 15 दीस पयलीं येवन सगळे मातशे गडबड जाली आनी त्या खातीर होय रस्तो जातलो हॉट मिक्स सगळे जातले म्हणून पावसानूय त्रास जावचो न्ही तातूंत भितर सप्ताह आसा सप्ताक तुमकां खबर आसा हजारांनी भावीक सगळ्या कडल्यान येतात पूण खंय जावचो न्ही ह्या खातीर सगळे खड्डे पयलीं रिइन्स्टेट करप आनी जंय जंय म्हणजे तानिया हॉटेला फुडें थंय सगळ्याक उदक भरून आसा सो सिवरेजवाल्यांचें काम चालू आसा सो तांकांय सांगला जाता तितले तुमी रिइन्स्टेट करून लोकांक मिनिमम त्रास जाता असो करचो आनी त्या खातीर आज इन्स्पेक्शन घेतिल्लें हांगा थोडे ट्रेंचीस मारल्या हांगा सिग्नल येतले म्हणजे हो फूल स्क्वेअर जो आसा रस्तो वायडन जातून हो फूल स्क्वेअर आमी डेव्हलप करतात वास्को भितर पयलींच जेन्ना एंट्री मारता फुडें जे बुरशेपणां आशिल्लीं ती काडपाचो आमचो प्रयत्न आसा ताच्या अंतर्गत तुमी पयलें की अंडरग्रावंड केबलिंग जालें आतां SD लायन केबलिंग जातली सो आमचो असो एक हे आसा की वास्को कोणूय भितर सरता तेन्ना ताका फर्स्ट इम्प्रेशन वास्कोचें बरें आसचें आनी वास्को फर्स्ट इम्प्रेशन हांगाच पडूंक शकता सो हांगा आमी एक क्लॉक टावर घालपाक सोदतात एक बरी क्लॉक टावर हो पूर्ण सुशोभीकरण करपाक सोदता बरे पेवर्स घालपाक सोदता आनी थोड्या दिसांनी म्हणजे हो रस्त्याचें आमचें ब्युटिफिकेशन पसून आसा ते पसून एप्रूव जाल्लें आसा वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा फक्त पावसा खातीर आमी सगळ्या कामां खातीर रावल्यात ऑगस्टा पर्यंत आतां आमचें अशें जालां की हे काम आमी स्टार्ट करपाक शकता पूण रोखडोच सप्ता आयलो म्हणजे फुडाफुडी करप काय कितें नासप सो हो एक म्हयनो जालो सप्ता जालो की इमिडिएटली बाय ऑगस्ट म्हाका दिसता हे ब्युटिफिकेशन म्हणजे टोटल स्वतंत्र पाथ आनी एपल रूम्स रोड हे दोनूय स्ट्रीट्स जे आमचे वास्कोचे मेन लायफलायन्स आसात ते दोनूय ब्युटिफाय जातले हो स्क्वेअर ब्युटिफाय जातलो सो एक एंट्री आसतना आमी एक बरी एंट्री लोकांक करपाक आसता आज इन्स्पेक्शन इतल्याच खातीर घेतला की लोकांक खूब सुविधा जाता आनी खंय खंय बारीक बारीक हे हांव PWD आनी हायवेची मिस्टेक म्हणना की ते जेन्ना कितें खडी घालपाक वता जाल्यार डांबर घालपाक वता तेन्ना रोखडोच पावस पडटा आनी ते परत सुट्टा सो हांवें ताका सांगला तुमी एक मातशें विजिलंट राव एक 2-4 दिसाचो वताचो स्ट्रॅच जेन्ना मेळटा तेन्ना इमिडिएटली हे सगळे पॅक करून ते लोकां खातीर बरी सोय करून दिवची म्हणून सगळे आपापलें काम म्हाका दिसता बऱ्या रितीन करतात काल पसून हांगा लास्ट एक इलेक्ट्रिसिटीचो पोल आशिल्लो तो काडलो आतां तुमी पळयता की केदो व्हडलो रोड जाल्लो आसा सो अशें करून एक आमी घेतले ऑलरेडी हे 8 दिसाचें काम हें खरें फक्त पावसा खातीर आमी जेन्ना पळय म्हाल हाडटात कॉन्क्रीट बी कितें त्या दिसा अचूक पावस पडटा आनी तांचे कॉन्क्रीटूय वेस्ट जाता नाजाल्यार तांकां आनी खंय घालपाक लायतात अशें करून आमी बॅलन्सिंग करत आसा पूण जाता तितले बेगीन म्हणजे एकदा वॉटाचो स्ट्रेच सपोज आमकां मेळ्ळो जाल्यार हें टोटल काम 8 दिसां भितर कंप्लीट जाता सगळी कामां पॅरलल जातली हॉट मिक्सिंग पॅरलल जातली म्हणजे हो रस्तो आसा हो रस्तो आमी मागीर घेतले कित्याक डांबरीकरण जेन्ना करता हॉट मिक्सिंग ते 5 वर्सां खातीर करता आनी आतांच केल्यार ताजेर पावस पडलो जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराकूय एक निमित्त ते पडटा की तुमी पावसान काम स्टार्ट केलें आनी आपले ताजेर गॅरंटी ना अशें म्हणून सांगपाक मेळटा त्या खातीर आमी रावल्या इतलेंच आमी जाय स्पेशली कितें जालां हांगा आतां सिवरेजचें लायन काम चालू आसा आनी तेच्या कारणामुळे ते कितें जालां पॉट होल्स मातशे वाडल्या पूण गेल्या 4 दीस पयलीं पावस नासलो तेन्ना आमी थोडेशे पॉट होल्स सिमेंट कॉन्क्रीट घालून ते पुरयले पूण हांगा कितें जाता प्रॉब्लम हांगा लेवल धाकटो जावन उदक हांगा उरता तेच्या खातीर खंय तरी उदीक उरपाक जायना भुरगीं स्कॉलांची जेन्ना स्कॉलाक वयता तेन्ना तांकां त्रास जाता चलता तेन्ना तें उदीक भरलेलें आसता म्हणून ते खंय तरी उदीक उरपाचें म्हणून आमी ताचेर आज इन्स्पेक्शन केलें आनी खंय तरी एक वाटचाल काडल्या खंय तरी एक मातशें चर मारून उदीक खंय तरी सोडपाचें म्हणून
आणि आता सप्तक लागीं पावलेले आहा. आता इतले आमी रस्ते खंय खंय बुराक पडला कित्याक येणाऱ्या 3 म्हयन्या मागीर बरे हॉट मिक्सिंग रस्ते जावपाचेच आसा. पूण खंय तरी आता काम चालू आसून लोकांक त्रास जाता. इतले लोकांनी मातशें हें करून घेवचें बाबा, कित्याक सिवरेज लायनी 50 वर्सांनी येता वार्डान आमच्या, आणि त्याच्या खातीर खंय तरी मातशें तोडफोड जातलेच. म्हणून तुमी मातशें हें करा. खंय तरी आमी खंय चुकता, आमी खंय पावना जाल्यार तुमी मातशें आमकां फोन मारले पुरो, आमी तो खंय तरी प्रॉब्लम आसा तो आमी सॉर्ट आउट करूया. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.